नमस्कार. धोलार पडल्या बडी शिगम्याचे दीस आसात आनी दुसऱ्या अर्दान त्याच तालार गोंयचें पॉलिटिक्स नाचता. मागीर हालींच आमी पणजे CCPचें इलेक्शन पळयलें. आतां फोंड्या इलेक्शनाचे घुमटां आनीक ताशे वाजपाक लागल्यात. ह्याच पार्श्वभुमीचेर आज आमी चर्चा करतात सडेतोड नायक करवळीन. आमचे कडेन खास गेस्ट आसा निलेश बाब बोर्डे. निलेश बाब बोर्डे पॉलिटिकल कमेंटेटर, एक स्वता शिक्षण क्षेत्रान आसा, हायर एज्युकेशनान काम करता, ताजे भायर पॉलिटिकल बरे कमेंट्री करता, सामकें रोखठोक कमेंट्री आनी टू द पॉयंट. निलेश बाब, हांव तुकाय हो प्रश्न पळयन, हें जें पळय कितें पॉलिटिकल माहोल आतां गाजता तें शिगम्याचे धोल वाजतात पळय त्या तालार नाचता. सो सध्या कशें आसा 2027 इलेक्शन ऑलरेडी पावले लागीं म्हणटकच ह्या वर्षाचो शिगमोय मातसो तसो चड रिदमाकूच वाजतलो. सो ऑब्वियसली इट्स ते एक एंट्रीची घंटा आसता पळय तशी ती एंट्रीची घंटा ऑलरेडी नाद म्हणटा तसो तो नाद जाला ऑलरेडी फुडल्या इलेक्शनाचो. अँड फ्रॉम नाव ऑन आय थिंक पीपल वील ऑल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इलेक्शन्स. It will be a very vibrant mood in the state of Goa. There will be a lot of money spent, lot of money earned. There will be lot of marketing that will happen, both physical, digital, on social media. Lot of people will opine, comment. एक तो माहोल आसा पळय तो आतां सुरू जातलो. सो ऑब्वियसली सगळेच ढोल ताशे वाजतले, वेदर इट इज घुमटा शिगम्याचे म्हणा किंवा पयशांचे बी सगळेच. आय मीन दॅट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. बरोबर. निलेश बाब, हांव तुजे कडेन आज समजून घेवंक सोदता तें गोंयच्या वोटरांची मानसिकता हें कितें तें कळना. पळय एका अर्दान मोठ्या प्रमाणाचेर एज्युटेशन चालू आसा. ही एज्युटेशन फाटल्या 7-8 वर्सांन इतले प्रभावीपणान एज्युटेशन जायनासतली. काँग्रेस राजवटीन विशेषतः दिगंबर कामतच्या काळान अशें तरेची एज्युटेशन जाताली. सतत लोक रस्त्यार आसताले. आजय सतत लोक रस्त्यार. चिंबल जालें, सांताक्रूज जालें, मागीर त्या भायर आतां इनफ इज इनफ हें चालू आसा. इनफ इज इनफ तर एक जज गोंयान आयला, तो वेगवेगळे कडेन वचून लोकां कडेन उलयता, एक वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न करता. सेव गोवा म्हणटा तो, दुसऱ्या कडल्यान गोंयचें अस्तित्व धोक्यान आयलां म्हणटा. सामान्य मनीस हुस्को प्रकट करता आपलें अस्तित्व धोक्यान आयिल्लें. विशेषतः कॅथलीक समाज सामको काचाबूल जाला आपलें अस्तित्व हाजेर तो उलयता. आनी दुसऱ्या अर्दान BJP परत जिखून येता. पणजेचे इलेक्शनाचें जर आमी सुरू करत जाल्यार पणजेन भितर कसिनो इशू इतलो गाजतालो आनी कसिनो इफेक्ट, कसिनोचो परिणाम ह्या इलेक्शनाच्या रिजल्टाचेर जातलो अशें खुद्द BJP वाले म्हणटाले, पूण तशें जालें ना. सो हें जें पळय कितें रिफ्लेक्शन आसा तें कितें, कशें तूं तें ह्या सगळ्या वोटिंगाचो पॅटर्न पळयता? So pointing out to how voters think is a very complex situation. I mean, it is like a consumer. If I bring in an analogy, it is a consumer and how does he behave as a reaction to a particular product or service. I think a person when he is at leisure तो गोंयचो विचार करता. म्हणजे हांव पेपर वाचतना म्हाका कसिनोचो प्रॉब्लेम दिसता, म्हाका जमिनींचो प्रॉब्लेम दिसता, म्हाका जंगल कापता तो प्रॉब्लेम दिसता. जेन्ना हांव लिडर इलेक्ट करता किंवा जेन्ना हांव गव्हर्नन्साचो विचार करता तेन्ना आय थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. फॉर एक्झाम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर गव्हर्नन्स. सेकंड, whether that will be stable governance. Third, whether they will be, so suppose if I do vote for a change, will there be an obstacle in governance? म्हणजे for example, एक hypothetical situation, if the opposition had to win CCP as a local body is dependent on state government for its funds. Exactly. फाल्यां जर obstacles आयले जाल्यार कितें? So, you know, there are a lot of such issues that come up in the mind of a person while voting, because while voting, he takes a very practical decision. Whereas otherwise, he takes a very emotional decision. म्हणजे मुजो राजा कसो असचो आणि मुजो राजा कोण जातलो ह्या दोन हेतून आमच्याच भितर एक तफावत आसा. आमचो राजा कोण असचो तर इट शुड बी लायक रामराज्य, पण कोण जातलो इज अ टाइम वेन आय टेक अ कलयुग स्टँड की म्हाका आय नीड माय ओन सेल्फिश मोटिव्स टू बी अचीव्ड. ह्या हाजेर येवया. म्हाका निलेश बाब सांग, एक तेंप असो आशिल्लो चड पयस न्ही
गोंय मुक्त जाल्लें, गोंय आपले फुडार पळयतालें, लोक चिंत्ताले, तेन्ना एक विचारसरणी आशिल्ली जी विचारसरणी लोकांचेर राज्य करताली. लोकांच्या मनार लोक इलेक्शनान विचारसरणीक तेंको दिताले. विशेषतः UG आशिल्ली, युनायटेड गोवन्स महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आशिल्लो, आनी ते महाराष्ट्रान घालपाचे मराठी, कोंकणी, गोंयचें अस्तित्व, कोंकणी आमची मायभास, अस्मिता हे प्रश्न हालीं मेरेन इलेक्शनान दिसताले. आज ते दिसतात काय दिसनात अशे तरेचो एक संभ्रम निर्माण जालो. लोकां मदीं कसलीच विचारसरणी ना. ना विचारसरणी ना अशें म्हणना सर हांव, पण आतां कशें आसा, मे बी यू एंड आय हॅव कम अबाउट अ डिफरंट जनरेशन ऑल टुगेदर. अजूनही समजा ए मेरे वतन के लोगो लागले जाल्यार आमच्या दोळ्यान दुखां येता. हय, द यंगर जनरेशनाक दोळ्यात दुखां सोड, वॉट बोरिंग सॉंग यू आर लिसनिंग टू. येस, ह्या सो एक कितें जाला, एक टायम गॅप जाला आणि आमच्या जनरेशनान ती कनेक्टिविटी जी दवरपा जाय ती दवरली ना. आयज फॉर सम रिजन टुडेज जनरेशन सिम्स टू बी ब्रोकन विथ दॅट सेंटिमेंट दॅट वी ऑल फेस्ड at the time of liberation म्हणा किंवा at the time of independence म्हणा. The situation now has come about is what will I get, how will I achieve. It is all about I. It's me first, my family next, my colony third, my society fourth, then if required my panchayat. हांव तुका तातूंत भितर आनीक एक मुद्दो म्हणले पळय हांवें म्हणलें अस्मिता, गोंयचो फुडार हो आमी 20 वर्सां पयलीं 25 वर्सां पयलीं विचार करताले. ताजे नंतर एक सेक्युलर म्हणून इशू आयिल्लो. बरोबर, BJP सेक्युलर काय ना, वोट BJPक दिवप काय ना, काँग्रेस कशी सेक्युलर आसा किंवा काँग्रेस कशी सेक्युलर ना. सेक्युलर पक्ष एका अर्दान, दुसऱ्या अर्दान रिलिजियस मानपी असे पक्ष, रायटिस्ट, लेफ्टिस्ट अशे तरेचे पळय जे कितें तेय बंद तुटले. हय, बिकॉज सी आय एम टेलिंग यू दिस, I mean this is something my economics teacher has taught me, that if you want to solve a Kashmir issue, make economics predominant. जेन्ना तुमचे इकॉनॉमिक्स प्रिसिड्स ऑर टेक्स अ फोरफ्रंट ऑर प्रायोरिटी ओवर एवरीथिंग एल्स, तुका आनी मागीर ते दिसना. मागीर तुका ROI दिसता, तुका मागीर रिटर्न ऑन असेट दिसता, तुका म्हजो बँक बॅलन्स दिसता. यू वॉन्ट टू लुक एट कॅश फ्लोज, यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट वेल्थ क्रिएशन. तेतून समाजाची वेल्थ कितें जाला, एक पब्लीक वेल्थ म्हणून जो एक प्रश्न असता तो आमी खंय तरी विसरपा लागला. सो दिस इज वेर द प्रॉब्लम इज. सो द इशू इज जशे आमी आनी फुडें वतले, ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो गजाली वतल्यो. सो पीपल दे वील रायट नाव द ओनली थिंग दॅट इज प्रिडॉमिनंट टुडे इज कास्ट सिस्टम. अँड वाय इज कास्ट सिस्टम व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज इट इज इंटरफियरिंग इन इकॉनॉमिक्स. आयज तुमकां रिजर्वेशना खातीर एडमिशन्स हॅपन, दीस हॅपन. सो स्टील द कास्ट सिस्टम इज स्टील इन वोग. अजून लोक त्याच्याबद्दल उलयता, बट व्हेरी सून इवन दॅट इज गोइंग आउट. Positive, yes, very positive, because society should never get demarcated on any such issues, at least as a country. So that's a very beautiful thing that's happening. पण एक जो समाजाबद्दलचो एक सेंटिमेंट जाय किंवा एक सेन्सिटिव्हिटी जाय, फॉर सम रिजन दॅट सेन्सिटिव्हिटी इज बीइंग रिप्लेस्ड विथ एंटायटलमेंट. बरें, म्हाका ह्याच विशयाचेर तुका एक प्रश्न विचारून दिसता. आमचे शेजारी राष्ट्र घेयात, बांगलादेश पयलीं तांचे प्रायम मिनिस्टराक पळ करचो पडलो, थंय उलथापालत जाली. नेपाळान सेम. नेपाळान 22-25 वर्साचे भुरगे, जे आमी अशे नेपाळी भुरगे म्हळ्यार आमी किकोत करताले, ते रस्त्यार आयले, ते आंदोलन केलें, तांणी राज्यक्रांती घडयली. एक कोण तरी रॅपर, ताच्या हातान तांणी ताका पयलीं मेयर केलो, ताका आतां प्रायम मिनिस्टर केलो. सो हें जें पळय कितें बदल शेजारच्या राष्ट्रां भितर तरूण वर्ग करता, आमचो तरूण वर्ग खंय आसा? तूं इतले तरूण भुरग्यांक शिकयता, तुज्या मुखार एक तरूण पिढी घडटा, ती शिकता, ती उलयता, ती कितली पॉलिटिकली कॉन्शियस. सर, मना काळजांतल्यान एक कर्कश असो आक्रंद केन्ना जाता जेन्ना तुमचे पोट आसा पळय ते रिकामे आसता. अनफॉर्च्युनेटली ऑर फॉर्च्युनेटली, विच एवर वे यू लुक एट इट, आमी कितकेय म्हणू की नाही, इंडिया हॅज समहाव सक्सिडेड in satisfying everybody's, you know, रोटी कपडा और मकान काइंड ऑफ अ थिंग. ना तशें जाल्यार मागीर हालींच्या वर्सां आमी पळयलां दिल्लीन भितर सरकार पडलें, टोमॅटोचे प्रायस वाडले म्हणून. आज तशें जायना, आज गॅस मेळना, कोण उलयना. ना, आज गॅस मेळना म्हणून आज लोकांक कळटा की गॅस मेळना इज बिकॉज ऑफ वॉर, अँड वॉर इज नॉट परमनंट. वन्स द वॉर इज ओवर, थिंग्स विल एंड. दॅट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी गव्हर्नमेंट, कित्याक दॅट इज बिटवीन टू कंट्रीज विच आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल. That is a different issue.
टोमॅटो ऑनियनही आम्ही म्हणटा पण सर ते एक साचिल्ले आशिल्ले इमोशन आशिल्ले ती सो दॅट इज वॉट केम आउट एक बिकॉज ऑफ वन टोमॅटो थिंग्स डिडंट वर्क अदरवाइज नाल्यार द सेंट्रल गव्हर्नमेंट वूड हॅव बाय नाव गॉट डिथ्रोन्ड because inflation is not down. Indian rupee has devalued very badly. So तशें जर तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार that still exists. पण that is not what counts on a person. एक जे खूप साचता न्ही that is the time when people look at an option which is very stable. Unfortunately आयज जे ऑप्शन लोकांचे फुडें आसा ते तांकां स्टॅबिलिटी खंय दिसना थंय तांकां अनसर्टनिटी दिसता आनी देन पीपल टेक अ कॉल की नोन डेविल इज बेटर दॅन एन अननोन अनसर्टन डेविल हो एक प्रॉब्लेम जाला. पण म्हाका एक सांगात एका अर्दान रिसेंटमेंट गोंयांत आमी पळयतात हय. आंदोलन चालू आसत गोंयचे अस्तित्व म्हणजे तुमी काबार जातले भायले लोक येतले दिल्लीवाले तुमचे जागे घेतात कब्जो करतात हे एक तेंपर येदो व्हडलो बोवाळ चल्ला आनी दुसऱ्या अर्दान बीजेपी जिखता दुसऱ्या अर्दान पणजे इलेक्शनाक 27 जागे सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराक किंवा सत्ताधारी पक्षाक मेळटात हे कितें एका अर्दान ऑर्गनायझेशन दुसरे जण ग्राउंड लेवल वर्क सामान्य मनशा कडेन कॉन्टॅक्ट हे सगळे पॉयंट येतात काय लोक आतां दोळे धापून सत्ताधारी पक्षाक मारतात. ना इनफॅक्ट CCP elections has been a through and through brand babush. करेक्ट. And brand babush is a very strong brand. Exactly. It has created a brand equity. So तुमकां आणि ती brand हलोवपा आयज चान्स ना unless the superpower of BJP comes in association with a superpower called Parrikar. See, unfortunately, whether we like it or no, Manohar Bhai is gone. आम्ही त्यांच्या स्मृती दिनाक त्यांच्या जन्मदिवस दिनाक तांकां वी विल रिमेंबर हिम अभिवादन करतली पण otherwise we will forget everything else in the middle. Okay. And that's a human tendency unfortunately today. Okay. So therefore what is happening is unless these two brands come together it is very difficult to touch brand babush. Brand babush is amazing. ब्रँड बाबूश कसो घडलो हांव तूं कितें म्हणटा पळय It is पयल्याकल्यान बरें full बरयलां. no sir full this to babush. हांव पळय बरयलां मिडिया इज अगेन्स्ट हिम हय सामान्य मनीस कितलो ताजे बरोबर आमकां खबर ना पूण बुद्धिवादी तरी मनीस बाबूश म्हणलं की करतालो. आज पणजेंतलो सधन वर्ग बाबुशा कडेन पळयता ताका वोट करता कशें पळय येदे हालींच्या वर्सांनी येदे व्हडलें एजिटेशन किंवा येदे व्हडलो राग लोकांचो दिसलो आमकां स्मार्ट सिटी बरोबर स्मार्ट सिटी तर अक्षरशः 7-8 वर्सां पणजेची धूळधाण युद्ध लोकांनी तर असे फोटे घाल्यात की कसं तरी युद्ध चालू आहा पूण पणजेर आनी बॉम्ब पडून सगळें उद्ध्वस्त जावन गेला. अशा सिटीची इलेक्शनान भितर 27 जागे बाबूश पणसाक मेळटात. तेच तुमकां सांगता सर त्या मनशाचो कनेक्ट पीपल डीड नॉट वोट फॉर हिज कॅन्डिडेट्स. People did not vote for his candidates. People voted for Babush. Exactly. And that is the beauty. I mean, whether you like it or no, but as a person or as a student of management, to me, Babush is a phenomenon. Yes. He has created that brand. तेच तुमकां सांगता and so आणि दुसरी कितें गजाल जाला सर whether we like it or not, the surname Parrikar is a legacy but can also be a massive burden. Because आता फॉर एक्झाम्पल अमिताभ बच्चनाचं बर्डन इज कॅरीड बाय अभिषेक बच्चन दॅट बर्डन इज सो लार्ज दॅट ही इज कॅरिंग इट तशेंच उत्पलाचें जाला. सी द प्रॉब्लम नाव इज पीपल हॅव स्टार्टेड सो वेन द होल इलेक्शन गॉट ओवर आय स्पोक टू अ फ्यू पीपल लोक म्हाका कितें येवन सांगता पर्रीकर वॉज विथ बीजेपी एट अ टाइम जेन्ना बीजेपी जगतली काय मरतली खबर ना तरी तो आपल्या बीजेपी बरोबर ठाम उबो रावलो. हेका इलेक्शनाक तिकीट दिवंक ना म्हणून बीजेपी सोडली हो भाई भाई आसतालो जाल्यार भाई वूड नेवर रेकमेंड सच थिंग. लोक अशें उलयता ह्या इमोशनल टायमार पीपल नेवर थिंक दॅट वॉट हॅज हॅपन्ड विथ उत्पल वॉज नॉट रायट. आता फॉर एक्झाम्पल रवी नाईक सर एक्सपायर जाले. Ravi Naik sir expired because now Ponda election people are looking at his son for ticket. This did not happen in Panji. Why did not it happen in Panji? Why? Nobody is thinking. Na कित्याक ते म्हाका खबर ना. That is something for a BJP to answer. I will not know. म्हाका एक सांगा निलेश बाब आता अजित पवार विमान अपघातान भायर पडले. करेक्ट. येदो व्हडलो शोक पवार फॅमिलीन नाशिल्लो. संबंद शोक मनयताले पवाराचें एक मोठं हें आसा अजित पवार म्हळ्यार कितें हाजेर त्या काळान लोकांनी चर्चा केली उलयलो ते पळोवन ताजे एक वेगवेगळी आंगां मुखार आयले की ही वॉज ए फिनोमिना सामको. अशा काळान भितर तो भायर पडून
ते शोक अवस्थेन तिसरे दिसा बायल भायर आयली न्ही तेणें शपथ घेतलो. करेक्ट. आतां पॉलिटिकल एनालिस्ट म्हणटात की जर ती 15 दीस गेल्ले 2 म्हयने गेले जाल्यार लोक विसरपाचे आनी तिका येवपाक संद मेळपाची न्ही. तशेंच उत्पल पर्रीकार अशें जालें. उत्पल पर्रीकार इमिजिएटली बाय इलेक्शनाक वर राविल्लो जाल्यार कितें जावपाचें. सो ह्यूज मार्जिनान जिखपाचो बिकॉज दॅट इज अ टायम द सो सिम्पल दीस वॉज हिज मिस्टेक. इट इज नॉट हीज मिस्टेक. ताका तिकीट मेळ्ळी ना न्ही. ताणें मागलें ना. That I ताणें don't सांगलें आपूण मागीर पळयतलो. दॅट आय डोंट नो. ते इंटरनल कितें आसा तें म्हाका खबर ना. हय. पण ते कशें आसा आतां म्हाका दिसना कोण विचारपाक ते थंय रावपा जाय. आय थिंक इफ द पार्टी वॉन्टेड दे कुड हॅव इजिली गॉन टू हिम एंड सेड बाबा तुजी तिकिटां ती घे आनी सोंपय म्हणून. Exactly. मागीर फुडल्या इलेक्शनाक पळोवया आमी कितें आनी जाता आतां तें. तर हांव ताका पयर स्पेसिफीक क्वेश्चन केला. अरे इतलें सगळें रामायण पणजेन घडटालें बीजेपी वाल्यान तुका एकदां तरी कॉन्टॅक्ट केला. एकदां तरी तुका सांगलां पार्टीन यो लागीं राव अमकें पद घे. पूण बोला आपल्याक कसलेंच कॉन्टॅक्ट ना. ओके. सो पर्रीकाराच्या चल्याक बीजेपीन सोडला. As I said, I don't know. See, I might be. ताची लेगसी सांगतात ताचे समाधीचेर वतात सगळें करतात. करेक्ट. सो ते बर्डन कित्याक जाता. सो देर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसायटी फ्रॉम द ब्रँड पर्रीकर. जेन्ना तुगेली ती परसेप्शन मॅच जायना फॉर सम रिजन यू क्रिएट अ रिझेंटमेंट इन युअर माइंड. तशें जाता. दुसरी गजाल जे एज्युकेटेड लोक आसात न्ही तांकां हेय कळटा की सपोज जर आयज पर्रीकर किंवा उत्पलाची जर पॅनल हॅड टू गेट इलेक्टेड देर कुड बी अ प्रॉब्लम विथ फंड्स. म्हणजे सीसीपी चलपाची कशी फाल्यां जर तुमकां जर फंड्स टायमाचेर मेळना जाल्यार हाव वूड यू दे वूड बी इश्यूज. कशें आसा तुमकां MLA तुमी गोंयांत तुमी काँग्रेसचें सरकार हाडलें ऑपोजिशनाचें सरकार हाडलें इट इज मॅनेजेबल बिकॉज इट हॅपन्स एट अ मिड लेवल. पण जेन्ना तुमकां सीसीपी प्रॉब्लम स्टार्ट जावपा जाता यू स्टार्ट हॅविंग अ प्रॉब्लम विथ इश्यूज लायक गार्बेज क्लिनलीनेस जे आमकां डेली दिसाचे जे आसात थंय प्रॉब्लम्स स्टार्ट पूण जाता. आज तरी खंय हा इश्यू. आज थंय नो बट ॲटलिस्ट थिंग्स गेट ट्रिपल इंजिन चल्ला. बरोबर. दिल्लीनी चल्ला पणजेनी चल्ला आणि CCP नी चल्ला. हे ट्रिपल इंजिन पणजेचे प्रश्न तशे आहात. पणजेचे मेजर प्रॉब्लेम सॉल्व जायनात. जे प्रॉब्लेम आम्ही उलयता सर ते प्रॉब्लेम आर थिंग्स पीपल आर विलिंग टू कीप ऑन बॅक बर्नर. म्हाका सध्या फक्त जाय म्हणजे घरातले कितें जाता. म्हणजे सोसायटीन पेवर्स कोण घालता काय ना. पेंट कोण करता काय. हांवें 2 कावन्सिलरांचे इलेक्शन हांवें तांची मुलाखत घेतली. लोक नोकरी मागता खंय तांचे कडेन. नोकरी आमची नोकरी इज अ पार्ट विच आय थिंक एवरीबडी इज लुकिंग एट गव्हर्नमेंट. सो दॅट इज नॉट समथिंग आय वूड लुक एट. पण एक सांगपाचो मुद्दो कितें सर की अशें जाला अँड सो देअर फॉर वॉट इज हॅपनिंग इज that stability which people are looking at is very uncertain in opposition. And like I said, CCP election has been through and through Brand Babush. I mean, that man has been a phenomenon. ताजे लोकांकडे नाशिल्ले सामके contacts are too good. वता तो ताणें खंय पयर एक बरें एकल्यान म्हाका बरें सांगलें की ताणें कांय घरां जी सेक्युलर वोट बी म्हणटाले तांचे घरा वचून सांगलें खंय बीजेपींतलो आपूण सेक्युलर मंत्री म्हणून. यू गॉट इट न्ही. करेक्ट. सो कॅथलीक पॉप्युलेशन जी म्हणटाली आमकां कॅसिनो नाका तेय बाबूशाक वोट करतात. सो हे कॅसिनो किंवा अशें तांचे सर इश्यू खंय तरी तुमकां एक सांगू पीपल बिलीव दॅट देर इज अ व्हेरी रिअलिस्टीक टॉक दॅट ही इज गिवींग. फॉर एक्झाम्पल तो सांगून लोकांच्या फुड्यान डायरेक्ट वचून म्हणटा आय वेंट पण म्हजेर मॉलेस्टेशन केस घाली. आय मुव्ड आउट. पयलींच देर आर प्रॉब्लेम्स विथ हिम आणि मॉलेस्टेशन केस बी ही मुव्ड आउट. सारकें. म्हणटकच तो म्हणटा आय हॅव नॉट फॉरगॉटन दॅट आय गेव पीपल 100 days प्रॉमिस. आय स्टील बिलीव दॅट. अजूनही तो म्हणटा की कसिनोज आर क्रिएटिंग प्रॉब्लेम्स इन दिस बट तो म्हणटा इट इज बियॉन्ड सीसीपीज परव्यू. करेक्ट. म्हणटकच तशें म्हणटा स्मार्ट सिटी तो म्हणटा आपल्याक कन्सल्ट करून म्हाका कन्सल्ट करून ही इज व्हेरी फ्रँक दॅट द वर्क इज सबस्टँडर्ड. अजून म्हणटा तो वर्क इज सबस्टँडर्ड. निलेश बाब एक तुका एक पर्टिनंट क्वेश्चन विचारपाक जो सदांच आतां इलेक्शनाक येतलो. पणजेन आशिल्ले भायले वोटर करेक्ट ते कोणाक वोट करतात. ताळगांवां निर्माण जाल्ल्यो झोपडपट्ट्यो तांकां कोण पोसवण दिता आनी एकूण गोंयचे मतदार जर पणजेन भितर जर समज अमूक टक्के आहात तातूंत भितरलो 50% आज वोटर भायलो जाला. सो हें तूं हाजे कडेन तूं कशें पळयता की गोंयचें अरिथमेटीक आतां बदल्ला. डेमोग्राफी खूब बदल्ल्या सर गोंयची आनी त्या खातीर पीपल दॅट्स वॉट आय सेड ब्रँड बाबूश विथ बीजेपी इज अ व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग कॉम्बो. Cocktail. Very strong combo. Okay. And it is very difficult to penetrate that brand, right?
इवन फॉर आणि सो कॉन्फिडन्स बाबुशाचो इतको आसा आय हॅव जस्ट मेड अ मेन्शन इन वन ऑफ माय आर्टिकल सम टायम बॅक की मॅक्झिमम ॲट्रिशन पार्टी ॲट्रिशन जर आयज कोणे केल्या इन द एंटायर गोवन पॉलिटिक्स इज बीन बाबुश. हू डज दॅट? द पर्सन हू इज कॉन्फिडंट अबाउट विनिंग हिमसेल्फ. तीग जाण हे लोक आम्ही सतत नावं घेतात. एक बाबूश, विश्वजीत राणे आणि तिसरो मायकल लोबो. हे तीग जाणांनी जे आपले पार्टी बदलल्यात, परत जिखून आयल्यात, परत पार्टी चेंज केल्यान आणि आपलो ठसो उमटायलो, आपल्या लोकांक बरोबर मायकल लोबो आय विल कीप अ लिटल असाइड. भायलीक जिखून हाडल्या. Hi, that is at Shiolim. But Shiolim was a different ball game in 2022 because you already had a problem in Shiolim with the ministers there, BJP and candidate. So that is a different issue altogether. So Shioli, any which ways, I think somebody else only would have won. Vishwajit Rane has a legacy of Pratap Singh Rane which he is carrying ahead. आणि आता किती झाला, so it is not a brand created by he himself. He is only continuing that legacy. Whereas Babush is a legacy created by Babush himself. He had nobody to fall back on. त्याका ते ताट कोणी cooked, it was not a served platter in front of him. He created that. तुका हांव एक एक्झाम्पल दिता. बाबूश पयले इलेक्शनाक जिखून आयलो युनायटेड गोवन्स पार्टीचे. करेक्ट. आनी कशी ताका तिकेट मेळ्ळी ती सांगता. तो पयलीं गेलो, तो आदी सोल्जर आशिल्लो, थंयचो पळय जो आमदार आहा ताजो फूट सोल्जर. करेक्ट. कळ्ळें तुका. तो काँग्रेसी कडेन सगळ्यान पयलीं तिकेट मागपाक गेलो. तेन्ना लिडर आशिल्लो लुइजीन फालेरो. ओके. तेन्ना जालो काय आपूण लडपाक सोदता. लुइजीन फालेरो खंय ते तोंडार हांसलो. ओके. तुका कसली तिकेट जाय, विमानाची काय बसीची काय विचारलं कितें. ओके. थंयच्यान वचून ताणें युजीची तिकेट मागली आनी ती कशी तरी मेळयली. तो जिखून आयलो. मागीर ताचे फाटल्यान काँग्रेस धांवता, पर्रीकार धांवता, सगळे धांवतात. सो तूं म्हणटा खरें, ताणें आपलो एक स्क्रॅच ब्रँड तयार केलो. आणि ही इज नोन टू एव्हरी सिंगल पर्सन. एक्झॅक्टली. आणि ही इज नोन टू एव्हरी सिंगल पर्सन एज बाबूश. हांव तुका सांगता न्ही, आतां ब्रँड बाबूश हो कसो घडलो आमी पळयलां. भायले जे येतात ते ताका वोट करतात, ताचेर विश्वास दवरतात. गरिबांतलो गरीब मनीस, ताका आमी खिजगंटीन घेनात. तो पेपर वाचना, फेसबुकार ना, खंयच ना. म्हाका एकल्यान बरें एग्जाम्पल दिलें. एक वोटर ताळगांव आसा, ताज्या भयणीचो घोव भायर पडलो. तो त्या भयणीक 2 भुरगे, एकलो शिकता खंय 8वी, एकलो शिकता 11वी. तोच भयणीक घेवन बाबुशा मरण गेलो. ताका सांगलें पळय, दोनी भुरग्याची फी भरपाक जाय, 70,000 रुपया लागतात. बाबुशान खंय बस म्हणल्यार ताका थंयचे ते पयशे दिले. इतलीच न्ही, त्या चल्याक खंय बॅटरीचेर चलपी सायकल घेवन दिली. सो औदार्य, हे पळय जे औदार्य आसा तो लोकांक मेळटा आनी तो लोकांक फाटले फुडें पळयनासतना तो लोकांक मदत करता. हें जें पळय इम्प्रेशन आसा तें बाबुशान क्रिएट केलां, कंटिन्यू करता. सो ह्यो ज्यो कितें बाबुशान तूं म्हणटा ती एक आपल्याली पळय ओन प्रतिमा, ओन लेगसी तयार केल्या आनी ती इतली घट केल्या की तो आतां पणजेन येवन पणजेच्या उच्चभ्रू शिक्षीत समाजाची जी एकतेपर पर्रीकारा फाटल्यान दोळे धापून वताले, ताका मत दितात. ताका मत दितात. दॅट्स ट्रू. आणि एक सांग, नो डिबेटेबल. दुसऱ्या अर्दान म्हाका सांग, आतां इलेक्शन जाता फोंड्या, बाय इलेक्शन जाता. थंय रवी नायकाची चल्याक तिकेट मेळटा, रितेश नायकाक. जवळ जवळ जाल्लें आसा, आज भितर ती डिक्लेअर जातली. ओके. तुजें कितें, तूं कशें विज्युअलायज करता हें इलेक्शन? आम्ही काय अजून स्टडी करून आसा. सो आय एम अ पर्सन हू लायक्स टू थिंक पॉलिटिक्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड. येस. सो आम्ही काय थंय अजून कांयच म्हणटा ती स्टडी केली ना. हय. बट एक थोड्या लोकांक जर विचारत आणि हे करत जाल्यार देर इज एव्हरी पॉसिबिलिटी दॅट इट विल बी अ व्हेरी टफ इलेक्शन. एक्झॅक्टली. मागीर टफ कित्याक? इट विल बी अ व्हेरी टफ इलेक्शन. एक सांगता तुका, एका अर्दान मनोहर पर्रीकार, दुसऱ्या अर्दान रवी नायक. रवी नायक थोडो काळ मुख्यमंत्री जालो, पूण रवी नायकाली भंडारी समाजाचेर जो पळय प्रभाव आसा, गोंयच्या बहुजन समाजाचेर प्रभाव आसा, तो सामको फिनॉमिनल. एब्सोल्युटली. रवी नायक उबो रावलो जाल्यार 10 लोक फाटल्यान येताले, 100 लोक उबे जाताले. बरोबर. हें जें पळय कितें आसा. आनी आतां रवी नायक मरून चड म्हयने जावनात. करेक्ट. आतां रोखडेंच इलेक्शन येता. सो अजुनूय हें इलेक्शन टफ जाता. टफ. पण दो आय एम सेइंग इट्स टफ, खंय तरी बिकॉज ऑफ सिंपथी मातसो कांटो विल बी टुवर्ड्स रवी नायक. सिंपथी असं म्हणतो. हय. I mean, see, people like Ravi Naik and all are still remembered. So he can't be forgotten just like that. पण निमाणे वोट करता आसतना लोक लेगसीक पळयतले. इमिजिएट जातले ना. इमिजिएट जाल्यार आतां देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट इट मायट प्ले.
Okay. मातशें तो एक पार्ट हावी जावंक शकता बिकॉज इट्स हॅपनिंग इमिजिएटली. एक टायम जर वचपाचो जाल्यार इट वूड बी पूण मागीर तशें जाल्यार टफ कित्याक जावचें? ना टफ कित्याक जावंक शकता बिकॉज रवी नाईक हिमसेल्फ हॅड वन ओनली बाय 1 or 2 votes. Yes. He did not win by a massive margin. See, that's what Ravi Naik can't be compared with someone like Babush Monserrat. But Ravi Naik was somebody who found it tough anyways. आताही त्याच्या साइडीन मातसो स्विंग जाता इज बिकॉज ही एक्सपायर्ड. So if there had to be proper election, if Ravi Naik ji had to be given ticket again, I'm not sure if he would win. Of course. Correct. So it is because of that I'm saying it will be tough. If he also had that kind of a command over Ponda, then it would be रवी different. नायकनी हो कदाचित अशें आसूं शकता तुवें म्हाका आन्सर पळय फाटल्या पिढीचो तो आपले पद्दतीन करता. ताजे फुडल्यो ज्यो पळय पिढी येयले तातूंत बाबूश मंत्रात आहा जाचें आरिथमेटिकच वेगळें. तो लोकांक तयार करता, मतदार आपल्या फाटल्यान दवरता, तांच्या फाटल्यान उबो रावता. Correct. घटमूट म्हणजे आपल्या मतदाराक फाल्यां त्रास दीत जाल्यार बाबूश मंत्रात धांवता. रवी नायक धांवता जाल्यार आमकां खबर ना. ना, that रवी one I नायकान एक wouldn't. परसेप्शन तयार केल्लें. ते म्हाकाय खबर ना, बट इन माय ओपिनियन आय थिंक दे वूड स्टील बी सम सिंपथायझर्स टुवर्ड्स सर अँड दे विल बी पीपल हू वूड वोट फॉर हिज सन. But in my opinion, since Ravi Naik sir himself had started losing his command over Ponda, there is every possibility that this elections will go tough. टफ. बरें, परत हांव त्याच प्रश्नाचेर येता. इतली सगळी एजिटेशन्स, इतलो सगळो आवाज, नाराजी, कारण सरकारी इस्टॅब्लिश्ड वोट चड ते सरकार आतां अस्तित्वान आसा. Correct. अशा परिस्थितीन भितर Sir, कशें पॉलिटिक्स तूं पळयता? एजिटेशन जर तुम्ही पळयलें जाल्यार सर कितें आसा, सी दॅट एजिटेशन इज टू अ लार्ज एक्सटेंट गोवा बेस्ड. येस, which is combination of all 40 constituencies. येस. Whereas the elections are constituency based. आता there are couple of things. Number one, हे जे एजिटेशन जातात तेतून त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितरले कितके लोक तेतून आसा हो एक मुद्दो. बरोबर. ओके, दिस इज वन आस्पेक्ट. आणि इन माय ओपिनियन एजिटेशनाचे कशें आसा, इट इज लायक हजबंड अँड वायफ. झगडटा, एकमेकांक मारताय बी, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर हजबंड अँड वायफ, दे विल कम टुगेदर. अशें कांय ना की हांव जर आज बीजेपीचो वोटर जाल्यार आय हॅव टू लायक एवरीथिंग अबाउट बीजेपी. देर आर थिंग्स आय डोंट लायक अबाउट बीजेपी, बट टुमॉरो वेन इट कम्स टू वोटिंग आय विल गो फॉर वोट. आय विल आनी गो एक फॉर प्रश्न बीजेपी. म्हळ्यार असो की ही जी सगळी एजिटेशन पळय जातात तातूंत ठराविकच लोक एजिटेट करतात. ना एजिटेशनाचे कशें आसा सर, इट इज मोर अबाउट अ प्रॉब्लम्स. सो आतां वॉट इज हॅपनिंग फॉर एक्झाम्पल वेदर विथ इनफ इज इनफ किंवा रिजनल प्लॅन अर्लियर, lot of people, somebody had made a analysis that there was agitation, government gave in and government won. Yes. My thing is, if the agitators had to win, the government should have lost. Yes. ते जायना. So people are not going against the government. People are asking the government only फक्त हो जो तुझा डिसिजन असा तो चेंज कर. चेंज कर. करेक्ट. तो चेंज करतकच then people are happy. हॅपी. Now my take would be, we do not have any empirical evidence that shows ki if that agitation had not to cool down and still people went to vote, whether people would vote against that party. I'm not sure whether that is likely to happen. Okay. But point is, agitation is only to make people aware, and that's basically because voting happens by every individual based on what an individual wants. Unfortunate. Nobody looks at whether something is right for the state or not, whether something is right for the country or not. हो मुद्दो इलेक्शनान केन्नाच येवचो ना इन इंडिया फॉर सम टाइम. म्हजो लास्ट क्वेश्चन तुका 2027 चे इलेक्शन आतां तेंकलां, तूं कशें पळयता? हांवें हो प्रश्न न्ही सर एक कोणाक विचारिल्लो. हय. हे तुका कितें दिसता? तो कितें म्हणपाक लागलो, हू इज द ऑपोजिशन? तुका एक बीजेपी आसा नाल्यार एक काँग्रेस आसा. जाय जाल्यार आरजीची आनी एक 2-3 सीट वाडूंक शकता. दॅट इज मॅक्स दॅट कॅन हॅपन बिकॉज अदर प्लेसीस दे डू नॉट हॅव अ ग्रेट हे. वॉट कॅन मॅक्झिमम, आय एम ओनली कोटिंग समबडी एल्स. सो वॉट ही इज सेइंग इज, काँग्रेसीचे जरी तुजे फुडें आयलें जरी इट इज एज गुड एज बीजेपी जिंकली, बिकॉज ॲट सम पॉयंट इन टायम दे वील ऑल शिफ्ट अँड गो टू द अदर पार्टी. I'm only telling you the perception people are having today. की आज कितरी जाऊन people will again go back to BJP. Another point that we all need to understand is that as long as in center there is BJP, it will be very tough to put BJP on guard. Very tough. व्हेरी नायस. इतल्याचेर हांव ही कार्यावळ सोंपयतां
की आमी सदांच म्हणटात की बदल जावपाक जाय, परिवर्तन जावपाक जाय, क्रांती जावपाक जाय, शेजारच्या राज्यान आमी पळयतात. पूण निलेश बोर्डेन एक बरें विश्लेशण केल्लें आसा की कशे तरेन लोक रिएक्ट जातात, लोकांक कसलें सरकार जाय आसता, आंदोलन जाता तेन्ना खंयचे मुद्दे येतात. एक लाँग टर्म परिवर्तनाची राज्यक्रांती किंवा परिवर्तनाची सुलूस दिवपी कितें तरी ठिणग्यो पेटोवपी आंदोलनां आमचे कडेन जायनात. ताजे खातीर खूब वेळ वचचो पडटलो आनी तो वेळ येसर आमकां हें विश्लेशण करीत रावचें पडटलें. निलेश बाब, तुवें आमचे कार्यावळीन आयलो. तुम्ही बरें उलयलें सर. क्रांती पयली मनान जावपाक जाय. म्हाका खंय तरी एका म्हज्या सरान खूब बरें सांगलें. जेन्ना रामयूग आशिल्लें, सतयूग आशिल्लें, तेन्ना रावण वॉज समबडी हू डीड नॉट लिव इन द कंट्री, ही वॉज समबडी आउटसायड द कंट्री. महाभारतान द विलन केम विदिन द फॅमिली आणि आयज कलियुगान द विलन इज विदिन अस. म्हणजे क्रांती जी आसा ती पयली आमच्या भितर जावपाक जाय. जोपर्यंत आमच्या भितर क्रांती जायना, भितर परिवर्तन जावपाक जाय. आमकां नक्की कितें जाय, राजकारण म्हळ्यार कितें, राजकारण कोणा खातीर आनी राजकारण गोंया खातीर जाल्यार गोंय आमकां कशें जाय हाजे ही कल्पना, ही संकल्पना आमच्या मनान मूर्त स्वरुपान तयार जावपाक जाय. तीच जाल्ली ना. म्हाका दिसता लोकांनी बी आतां आत्मपरीक्षण करपाची गरज आहा. हें निलेश बाब तुवें सांगलें आमकां. तूं आमच्या कार्यावळीन वेळान वेळ काडून आयलो, तुका हांव धन्यवाद दिता. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.